मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणान भाग घेवन एवकारिस्ताचे वेदी बोवारी आमी जमल्या. आज आमकां वर्त्या संतोसाचो दीस. साबार दिसांच्या तयाराये उपरांत तिरावणेच्या साक्रामेंताद्वारी पवित्र आत्म्याची देणी स्वीकार करच्याक आयते जाल्या. आज हे पवित्र मिसाचे बलिदान भेटोवंक आनी आमकां तिरावणेचो साक्रामेंत दिवच्याक आयल्या आमच्या दिएसीजीचे गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पिटर पॉल साल्डानाक हांकां तशेंच सर्व याजकांक आमच्या विगार बापाच्या नांवी मोगाचो स्वागत पाठयता. पवित्र आत्मो पुनर्जीवन जेजून बापा लागीं मागून आमकां दिल्लें वर्तें देणें. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमी देवा बापाक आब्बा बापा म्हूण उलो मारूंक शकता. तशेंच जेजूक देवाच्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार म्हूण वळखूंक शकता. पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं भिवकुरे दमदूत धैर्यादीक जाले आनी कोणाचीच पर्वा करिनासता पुनर्जीवन जेजूचे साक्षी जाले. आज आमी तिरावणेच्या साक्रामेंता मरिफात त्याच पवित्र आत्म्याक स्वीकार करतना आमी आमच्या क्रिस्ती जिवनान जीवन जेजूक बळवून साक्षीदार जावच्याक आमचे पासत मागूंक विनंती करता. जमल्या बापा भेटूंक बलिदान वेदी सरशी एकवटल्या एक काळजा मना अर्गां दिता जेजूची सुळवण नियाळू सांगाता मेळून जेवता सर्गीचे जेवण वंद सर्गी बापा वंद सडवणदारा वंद पराक्रिता वंद प्रियेक देवा वंद सर्गी बापा वंद सडवणदारा वंद पराक्रिता वंद प्रियेक देवा विचित्रत्या मी बापा उगडा साखरता सडवणदार जेजू खातीर तुका दिन वाजता पवित्रत्याची देणी दिल्या करसिता तुझे जिवीत दिलेल्या अर्गां पाठयता वंद सर्गी बापा वंद सडवणदारा वंद पराक्रिता वंद प्रियेक देवा वंद सर्गी बापा वंद सडवणदारा वंद पराक्रिता वंद प्रियेक देवा तुझ्या पोता जेजूचे मरण संभ्रमता ताचे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता भावार्थान ताच्या येण्याक पत्रे घेवन रावता ताची मासरग सेवून आत्मीक जीव जोडता वंद सर्गी बापा
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मगाळ भाव भयणीनो, मगाच्या भुरग्यानो, प्रत्येक जावन तिरावण्याचो सक्रामेंत घेवंक आयलेल्या मगाच्या युवजणांनो, देव मनशांच्या भेटेक येता. देव आमकां सोदून येता. जेजू कसो सोदून गेलो पतक्यांक, पिडेस्तांक आनी कश्टांत आसलेल्यांक, तशें पवित्रत्मय आमकां सोदून येता. आनी देवाचें उत्तम देणें पवित्रत्म आज देव बाप आनी देव पूत आमकां लाभयता. बापा आनी पुता मदलो मोग हो आमच्या काळजांनी आज वतात. तर ह्या पवित्र आत्म्याक स्विकार करच्या खातीर आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया आनी बोगसणें मागया. आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्वोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवान सदांच संपार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Papa
पुत्राचे महिमे जेजू Krista एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थुया. भोवरत्या देवा आमच्या महिमेवंत बापा, तुवें केल्ली बसवणी पाळून तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड आनी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक मनशां मुखार आमी साक्षी दिवंक ताच्या दैरान आमकां भर. आमच्या समयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. पेंतकोस्तेचे परबेसो दीस आयलो आसता ते सुमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोवन आसले. तेदवा एका सने कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मळबार तावन एक आवाज आयलो आनी ते बसोवन आसलेल्या त्या घरान भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्यांचेर वचून रावल्यो. ते सुमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हडयेक जोमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयिल्लें हर एकल्याक आपापले भाशेन आयकतले. देखून लोक सक्कड तटक जालो. ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले, पळया, हे उलयतात ते सुमेस्त गलिलियागार न्हयवे? तर आमच्या मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे आमचे माय भाशेन आयकता तें कशें? आमी हांगा आसांव पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसापोटामियांतले, जुदेयांतले आनी काप्पादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पांफिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयिल्ले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयिल्ले वर्स मेळ्ळेले, क्रेंतांतले आनी अरबस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्यां विशान ते सांगतात ते आमी आमचे आमचे माय भाशेन आयकता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या आत्म्याक सर्व स्पोरा आनी संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या आत्म्याक सर्व स्पोरा आनी संसाराचे रूप तू नवे कर. आत्म्या मुझ्या सर्वस्पोराक नावाड, सर्वस्पोरा मुझ्या देवा कितलो तू व्हडतो. कितली विविध तुझी कृत्या सर्वस्पोरा.
पृथ्वी सगळी तुझ्या रसनाने भरल्या. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तू तुझे तोंड लिपयतना रसना पडता. तू प्राण मात्र काढ ती मरण परत्यान धुळेक वेता. पूण तू श्वास दिशी जाल्यार ती परत रसून येता. अशे प्रतुमेचे रूप तू नवे करता. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सर्वेस्पराक जावं महिमा सासनाच्या ससनाक. आपल्या कृत्यांनी जाव ताका म्हजी चिंतना ताका मानवून. पळय सर्वेस्परात आसा मुजो संतोष. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सांत पावलून गलातकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आत्म्या प्रमाणे चला. ते दाळा रक्ता मांसाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची नात. कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात तें तुमचे वरवीं करूंक जायना. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्राकाल नात. रक्ता मांसांतावन उपजतान ती कृत्यां स्पश्ट ओळखूं येतात. व्यभिचार, अनिस्कळपण, पशडेपण, बोंब्या पुजा, माट, दुस्मानकाय, झगडीं, मोसर, राग, स्वार्थ, मनाभेद, तंड, पेल्या सोपटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असलें सक्कड हांचे विशयांत हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या. आनी परत्यांनी हांव सांगतां, असलें करतात तीं देवाचें राज्य जोडिशी नात. पूण आत्म्याचें फळ हें: मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, भोळेपण, स्वधमन. असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. जीं कोण क्रिस्ताचीं तांणी आपली कूड तिच्या वडण्या आनी आशा समेत कुर्सार मारल्या. आत्म्या वरवीं आमी जियेतां देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया. देवाचें उतर हें: देवाचें वडोवकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. पवित्रत्म्या देवो बरकत जावं तुझ्या भावार्थ्यांची आनी पेटयता तो उजो तुझ्या मोगाचो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस पावर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसो. सांसवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शेसांक म्हळें, बापा तावन भायर सरता त्या सातवे कत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापा तावन धाडटलो. तो आयले उपरांत म्हजे विशांत साक्ष दितलो. तुमी सुरतावन म्हजे सांगात आसात देखून म्हजे विशांत साक्ष दितल्यात. आनीक जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां तो वावूंक तांकाना. सताचो पवित्रोत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपल्याक सक्ती कांयच उलोवचो ना, आपणें आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच, देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. देवाचे उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, कोणें आमकां विचारलें जाल्यार तूं कोण, आमी एक जाप दिता, हांव क्रिस्तांव म्हणून. वा तूं खंयच्या धर्माचो, हांव क्रिस्तांव, आय एम ए क्रिश्चन. कितें अर्थ जाता हांव क्रिस्तांव म्हणल्यार शब्दाचो? पयलें आमकां थोडे फावटी कोणें सांगलें आसा क्रिस्तांव म्हळ्यार क्रिस्त हांव म्हणून, पूण तें सारकें गी? क्रिस्त हांव क्रिस्त गी? तुमकां आसा एकच क्रिस्त म्हळ्यार जेजून, तो एकच मेस्त्री. सांग पेद्रोनी ताका म्हणलें तूं जावन आसा एक क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जेजू एकलोच क्रिस्त. तर आमी क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें अर्थ? क्रिस्तांव म्हळ्यार क्रिस्त म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ समजल्यार क्रिस्तांव शब्द थंयतावन येता, तें आमी जाणा जाता. कुर्सार उमकळसो आसा, उमकळोन आसा, पूण आतां जिवंत आसा. क्रिस्तोस ग्रीक भाशेचो शब्द, असो अर्थ ते लायिल्लो, माखुल्लो, अभिषेक केल्लो, पवित्र केल्लो, विंगड करून दवरलो. देवान पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन माखुल्लो. ह्या माखिल्ल्या मनशाक क्रिस्त, क्रिस्तोस
म्हणटा हांव आनी थंयत हांव क्रिस्तांव म्हणलो शब्द जो कोणाक त्या सोम्याच्या नांवान मागलां त्या लायलां अभिषेक केला विंगड करून दवरला पवित्र केला तांकां आमी क्रिस्तांव म्हणटा आमी देखून क्रिस्तांव म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ स्पश्ट मागल्लीं मनशां त्या लायिल्लीं मनशां ल्हान भुरग्याक जल्मल्ल्या भुरग्याक ते लायतात रगडतात ताचे आंग घट करच्या खातीर ताका बरें व्यायाम दिवच्या खातीर आंग रगडून भुरग्याक तेला मारिफात घट करतात बॉडी बिल्डर ताचें आंग परजळच्या खातीर आनी ताचे मांसपेशी स्नायू घट जावच्या खातीर सुदृढ सुबीत जावच्या खातीर आपलें आंग ते लायता मागता आमकां ते लायलां पवित्र तेलान देखून पवित्रपणी आमकां घट करच्या खातीर विंगड करच्या खातीर पवित्रत्म्यान भरलेलें तेल ती तेलाच्या मागणी आमकां लाभली आसा आसतना आमच्या पविस्नाना वेळार क्रिस्मा वेळार हें तेल वापरता आनी याजकाच्या संस्करणे वेळार ताचे हात मागतात बिस्पाच्या कॉन्सक्रारा वेळार ताची तकली ह्या तेलान मागतात इगर्जेच्यो 4 वणटी नव्या इगर्जेचे समर्पणा वेळार मागतात त्याच तेलां आनी मिसबेटोवची आल्तार पवित्र सभेचें केंद्र ह्या इगर्जेचें केंद्र समिया जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताचें बलिदान बेटोवचें मेज तें त्याच तेलान मागतात नव्यो गांठी आडल्यो जाल्यार त्या तेलान मागतात आनी अशें मनशांक पवित्र करूंक आनी वस्तूंक पवित्र करूंक हेंच तेल क्रिस्माचें तेल परमळीक तेल आमी वापरता आनी आमकांच आमी क्रिस्तांव म्हणून जेजूचो सुगंध प्रसार करची मनशां आमी जावंक पावता जेजूचो सुगंध परमळ आमी परगट करीचे जाल्यार मोगाच्या भावनांनी भयणीनो केवल क्रिस्माचें तेल घेतल्या तक्षण आपापींच सक्कड घडना ताच्या फाटल्यान आमी निर्धार करूंक जाय कसले निर्धार कसलें काम आटापतागी तो निर्धार इथे लायिल्लीं मनशां पोरण्यासुल्ल्यान कितें काम करतलीं रायांक ते लायतले दाविदायाक सामुएलीन ते लायिल्लें भुरगो आसतनाच आनी तो क्षणच रबासन म्हणले बरी पवित्र आत्मो ताचेर आयिल्लो प्रवाद्यांक ते लायतले एलिया प्रवाद्याक सांगलें देवान एलिशाक तूं वचोन ते लाय म्हणून आनी ताणें एलिशाक ते लायिल्लें मोइजेन ताच्या भावा आरोनाक ते लायिल्लें श्रेश्ठ याजकांक ते लायतले तर खंयच्या कामाक आदी मागा पवित्र तेलान मागतले रायाळ काम करूंक याजकी वावर करूंक प्रवाद्याचें काम करूंक ह्या त्या मनशाचें काम आतां एकल्याकच दिलें बापान जेजू क्रिस्ताक ताच्या पुताक ह्या तिनी कामां एकल्याकच दिवन ही तिनी कामां आज पवित्र सभेंत अजून पर्यंत जाते आसात रायाळ काम सेवा करच्या मारिफात याजकी काम देवाक बलिदानां भेटोवच्या मारिफात आत्मीक बलिदानां भेटोवच्या मारिफात प्रवाद्याचें काम शुभ वर्तमान परगट करच्या मारिफात देखून निर्धार आमी करूंक जाय आसतना हांव सेवा करता विशेश तरान जेजूच्या नांवान उलयतां जेजूचीं उतरां सांगता आनी म्हजी जिणींच एक सुवासीक परमळीक बलिदान जावन देवाक भेटयता तो उंडो आनी वायन भेटयता आसतना म्हाकाच ताच्या सांगाता देवाक समर्पिता अशें म्हणून
आमी म्हणूं जाल्यार हो निर्धार करूं जाल्यार आमची जिणी खंडीत जावन देवाक मानवल्ली जिणी जावंक पावतली. पेद्रून पळया वा इतर आपोस्तलांनी पवित्र आत्मो लाभल्या उपरांत धैर्यान जेजूच्या नांवान परगट केले. आमी कोणाक आयक जाय? तुमकां आयक जाय की वा देवाक आयक जाय? ताणें श्रेश्ठ याजकाकच सवाल मारले. आनी तशेंच तांणी केल्ली सेवा पळया. दुबळ्या धाकट्यांची, अनाथांची, विधवींची, निर्गतिकांची, कोणीय गत आदरनातल्यांक तांणी लागीं घेतलें आनी मनशांनी हाडिल्ल्या दुडवान वा इतर संपत्तेन तांची तांणी सेवा साकरी केल्ली आनी आपलें जिवनच सोम्याक भेटोवन दिलें. आपलें जिवनच एक परमळीक बलिदान जावन आनी आपुणूच स्वंत कुर्सार मोरोंक तयार जालो. तेंय जेजू मेल्ल्या बरी तकली वयर पांय सकयल जावन सामान्य मनीस उबे रावच्या त्या रितीन न्हय, आपणाक तकली पोंदा पांय वयर करून कळाय जाय म्हणून ताणें मागलें. तितून पर्यंत धैर्य सोमी मरण पावल्ल्या बरी मरोंक हांव योग्य नाय देखून आपणाक गुंडावन मारी जाय म्हणून ताणें आड्डोस मागलो. तितून पर्यंत धैर्य आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसले आपोस्तल आनी आज तांचे मारिफात लाभल्ली संपत्ती जेजू क्रिस्ताची ताच्या जिवितांतली 2000 वर्सां आदी आमी नातल्या आमकां कितलो आदार मेळटा आसलो जेजू म्हणून आमी सुरसुरे बगची गरज ना. सक्कड 7 सक्रामेंतां मारिफात जेजू ह्या संवसारांत जिवांत आसतना कितें करतलो तेंच 7 सक्रामेंतां मारिफात आमकां लाभता. जिवंत जेजूची कृपा आनी मनशा रुपी आयिल्ल्या देवाच्या पुताची सर्व देणी आज ह्या 7 सक्रामेंतां मारिफात आमकां मेळटात आनी तातूंत पवित्र स्नानांत आमी बापाचीं भुरगीं जाता, बापाक लागीं जाता. पवित्र कुमगारांत पुताक शेवता, पुता बरी जाता आनी क्रिस्माच्या सक्रामेंतांत आमी पवित्र आत्म्याक लागीं घेता, आमचे भितर घेता, ताची मंदिरां जाता. अशें बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्याक ह्या 3 सक्रामेंतांनी घेवन आमचें क्रिस्तांवपण एका तराच्या परिपिकायेक पावता. आनी आस्तावन ह्या भुरग्यांनी आपलें धर्म वा आपलो भावार्थ हागुरायन हळवायन घेवचो न्हय. आज तावन कोणेंय तांकां सांगूंक न्हू जोळे इगर्जेक वच, मिसाक वच, सोम्याचें उतर आयक, कुमसार जा, कुमगार काण घे म्हणून आज तावन तांणी सांगूंक जाय. सोम्याचे एम्बेसेडर्स जावन, क्रिस्ताचे रायबारी जावन, खंयसर आसल्यार आपूण क्रिस्तांव म्हणून तकली नीट धरून सांगचें तसलें जाय. कन्नडांत एक गायन आसा, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನು ಕನ್ನಡವಾಗಿರು म्हणून. हांवें ते इल्ले शब्द गुणावन सांगचे. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿರು. क्रिस्त म्हणलो शब्द आनी क्रिस्तांव हांव क्रिस्त तसो पटलावदार ताच्या कुडींत एक कोटलोलो म्हणलें धैर्यान सांगूंक, तेला इल्लो माकुल्लो म्हण धैर्यान सांगूंक, तकली नीट धरून सांगूंक, कोणायकी भियेन आसतना सांगूंक आनी हेरांक आपणा थंय ओडूंक आमी प्रयत्न करीचे. थोड्या तेंपा आदीं एक कुटाम म्हज्या सरशेन आयिल्लें, क्रिस्तांव न्हय, मागणें हिसार नायिल्लें, क्रिस्तांव न्हय तरी पूण बेस्पान मागल्यार मेळटा म्हणलें कोणें तांच्या मतींत घालें दिसता. आयिल्लीं कुटाम आनी मागलें हांवें. परत आयल्यान आमकां एक बायबल दी म्हणून परतून दिलो तांकां एक आंजल बायबल दिलो. इगर्जेक व्हरून तांकां विवर्सिलो इल्लोसो. कुर्सार आशिल्ल्या क्रिस्ताक आनी आपल्या उस्क्यार मरण पावल्ल्या पुताक दवरली ती इमाज, आमच्या कोपेलांत आसची व्हड इमाज, तसो अर्थ सांगलो. कुर्सार आसले ते शब्द INRI म्हळ्यार अर्थ कितें विचारलो ताणें. हांवें तांकां समजयलें. येजूस नाझरेनुस रेक्स युदेयरूम, जेजू नाझरेन सुदेवाचो राय.
आनी थोडीं सवालां विचारलीं, सवालांक जापे दिल्यो. क्रिस्तांव पवित्र स्नान घेवना तांणी, पूण मागणे सारते आसात. मुखार कितें नेणा तरी पूण आमचे कडेन विसरल्यांक आमच्या भावार्थाची जाप दिवंक आमकां कळीत आसा जंय म्हणटा सांत पेद्रू. आमकां आसच्या बरवस्याची जाप दिवंक कारण कितें म्हणून सांगूंक आमकां कळीत आसा जंय. तर मोगाच्या भुरग्यानो, आज कश्टां आनी थोड्यांनी जापे दिल्यो. थोडीं तोंड उक्तें करतालीं, म्हाका समजनातलें, आयकनातलें, मास्क आसलें, तें एक नीब जावयेत. पूण आसतना तुमी कोणेंय नीब दिवचें बरी ना. जर तुमी क्रिस्मा मुखार येतात जाल्यार निर्धार करून येतात. कोण सवालां विचारता म्हणल्या खातीर न्ही. हांव सोम्याच्या नांवान जियेतां, वावुरतां आनी ताचें नांव सांगता, हेरांक ताचें थंय हाडटा म्हणलो निर्धार घेवन मन आसा जाल्यार मात्र क्रिस्म घेवंक येया, ना तर येनाकात. आनी तुमी हेरांक सोम्या थंय हाडी जाय. तुमकां जाणा आसात तुमी कार्लो आकुतीस ताचें नांव आयकलां. गेल्या त्या वर्सा ऑक्टोबराच्या 12 तारखेर ताका भाग्यवंत म्हणून पसरलो. तुमच्या प्रायसो भुरगो, ताच्या आवय मिसा वसनातली, आतां धन वणरतलो तो, आतां धन वणरतलो मिसाये म्हणून. आनी ताणें हे देशा प्रायर एक वेबसायट तयार करून संवसारांत खंय सक्कड येवकरिस्तीक अजापान जाल्यान ताचे फोटे काडून ताचे विशयान ताची चरित्र समजून ते बरें करून मांडून दवरून एक्झिबिशन केलें ऑनलायन. तुमी घाला कार्लो आकुतीस एक्झिबिशन वा वेबसायट म्हणून. खंय सक्कड येवकरिस्ताची अजापान जाल्यान ताची जायपुरती माहेत 15 वर्सांच्या भुरग्यान तयार करून दवरली. येवकरिस्त म्हाका सर्गाक वचोंक राज रस्तो म्हणटलो. युकरिस्ट इज द हायवे फॉर मी टू गो टू हेवन. तर मोगाच्या भुरग्यानो, सोम्याचे कितें देणी आसात, ही सक्कड देणी तुमकां लाभच्याक हे देण्यांचो दातार पवित्र आत्मोंतसू आज तुमचे थंय येता. त्या आत्म्याक स्विकार करा आनी हर एक तुमचो निर्धार ताच्या कडेन मागोवन करा. ताच्या कडेन मागोवन, ह्या पवित्र आत्म्या कडेन मागोवन तुमच्या जिविताचो निर्धार करा. सोमी तुमकां केदींच सोडून घालचो ना. आतां आमी पवित्र स्नाना वेळार कशी भावार्थाची उसारणी केली त्याच रितीन भावार्थाची उसारणी करची. हांगासर वैयक्तीक तरान जाप दिवची. विचारल्या सवालाक हांव सत मानतां वा हांव पाठ करतां, त्या हांव म्हणल्या शब्दाक चड वत्तू दिवन सांगूंक जाय पडटा. कित्याक हो आमचो वैयक्तीक तरान हर एकल्याचो निर्धार. सैतानाक आनी ताच्या सगळ्या करण्यांक आनी बुलोवण्याक तुमी पाठ करतात. हांव पाठ करतां. सर पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात. हांव सत मानतां. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत, हांव कुवारमरयेंतून जल्मलो, ताणें कसमरण सोंसलें, ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. हे आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात. हांव सत मानतां. पवित्र आत्मो सर्वेस्पर आनी जीव दोतार धर्मदुतांचेर देवलोलो, ते परी आज तिरावणे संस्कारा वरवीं तुमचे थंय प्रत्येक तरान येता. ताका तुमी सत मानतात. हांव सत मानतां. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवनपण आनी ससनाचें जिवीत तुमी सत मानतात. हांव सत मानतां. हो आमचो भावार्थ, होच पवित्र सभेचो भावार्थ. तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो वे. पवित्र आत्मो आपोस्तालांनी हात दवरचे मारिफात दिल्लो. आतां आमी याजक आपोस्तालांच्या नांवान तांणी केल्ले बरीच तुमचेर हात दवरून मागणें करता. बिस्प
व्हडल्यान तें मागणें करता, याजक आपले हात विस्तारतात तें मागणें करता. तर मगाच्यानो देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या साकरांक सासणी जिवितांत जल्म दिवन आपलीं भुरगीं केलीं, तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्याक धाडून तांचो भावार्थ तीर करूं आनी आपल्या पुता जेजू सारकी तांकां मागो म्हणून देवा लागीं मागया. सर पदवेदारा देवा, आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या साकरांक पातकांतली सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शारोती करून पाटय. जाणवाय आनी गिन्यान, बूद आनी गटाय, समजणी आनी भक्ती तांकां लाभय आनी तुज्या बिरांतेन तांकां बर. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. पवित्रात्म्या ये देवा आनी फांकय सर्गिका उजवाडाचे तुझे कीर येतो बापा दुबळ्याच्या येतो दाता देण्याच्या येतो देव्या काळजांच्या मुजवणदारा भोवऱ्या आत्म्याक तू लोपतो सैर्या स्वादिकरा विशेवा वावरतेल्या सावळे वोतान चुकतेल्या बुजवण खरी रडतेल्या येवो स्वाडा सर्व संपूर्ण बाहे आत्मे परिपूर्ण तुका पाके तेल्याचे नामन शांतय कायिल्ले इल्ले वाईटाक पळनासले नास्त्यार तुजो थीर आदा दूतो सकळ मेळले भिजय सकळ सुखले तांबय सकळ घायले बागय सकळ घर सारले शेक सकळ तण जाले वाटेक परती आड गेले लाभय तुझ्या भावार्थ्या तुझे राशेन पातेल्या पवित्र तुझी साथ देणी लाभ
गुनाचे पोर लाभय आमकां बरें मान पावय सुखा ससनाच्या आमेन. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये दूत आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये दूत आमचे बदलून संतोष हाडून ये गरजेत आसले परचेक पावोंक ये असत मनाच्या सक्तीन पुरोवंक ये गरजेत आसले परचेक पावोंक ये असत मनाच्या सक्तीन पुरोवंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये दूत आमचे बदलून संतोष हाडून ये कष्टतल्यांचे हृदय थांबोवंक ये नितीन झुजच्या प्रेरण जावून ये कष्टतल्यांचे हृदय थांबोवंक ये नितीन झुजच्या प्रेरण जावून ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये दूत आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये दूत आमचे बदलून संतोष हाडून ये मोगमाय पासासो आपाव भरूंक दुबावी काळजां भावात सावून ये मोगमाय पासासो आपाव भरूंक दुबावी काळजां भावात सावून ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये दूत आमचे बदलून
संतोष हाडून ये पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये गरजेत आसले परचेक पावोके असत मोनाच्या सत्तेन बरोके गरजेत आसले परचेक पावोके असत मोनाच्या सत्तेन बरोके ये पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रात्म्या आमचेर देवून ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये बगाळ भाव भयणीनो पवित्र आत्म्यान एक बोवार्थ एक बुरवोस आनी एक मोग आमकां दिला तेच परी एका मनान आमच्या सर पदवेदार बापाक आतां उलो मारया. वावरताची प्रार्थना. सर्गींच्या बापा, आमच्या बापा साहेबाक, बिस्प साहेबाक आनी सर याजक आनी धर्मिकांक पवित्र ज्ञान भर आनी क्रिस्ताचे खरे साक्षी कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी सर्व लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तांकां बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी तिरायलेली आमी भावार्थान आनी मोगान बरोवन आमच्या जिवितान सोम्या जेजूचे साक्षी जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक सावकसाय आनी समाधान दी. तांचे कश्ट आनी दूख सोसूंक तांकां पवित्रात्म्याचे बळ आनी गटाय फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे फिरगस कुटुंबाचे तुजी विशेषतेने वोत. आमची कुटुंबां पवित्र आत्म्याची मंदिरां कर आनी क्रिस्ताचे प्रामाणीक साक्षी कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बाप्तिस्मान आनी क्रिस्माच्या साक्रामेंतान पवित्र आत्म्याची मागणी घेतिल्लेल्या आनी सोम्याच्या एवकरिस्तान भाग घेतलेल्या आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमची समाज परिवर्तीत करचे खरे प्रवादी आमकां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. देवा, तुवें तुज्या पुता जेजूच्या धर्नुतां पवित्र आत्मो दिलोय आनी तांच्यांनी तांचो अधिकार चलयतल्या वरवीं तो हेरां बावार्थ्यांक दिवंक तुजी खुशी जाली. प्रसन्न जावन आमचे मागणे आयक. बावार्थ प्रसाराचे सुरवेर तुवें केलें तशें आतांय बावार्थांच्या काळजान तुजें काम फळादी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन.
वेदी भोवती बापा सर्व एकठांय जाल्या काणी घेवन आयल्या गोवा मोठो दाका रोस ओपून दिता आमकां समर्पिता वेदी भोवती बापा सर्व एकठांय जाल्या काणी घेवन आयल्या गोवा मोठो दाका रोस ओपून दिता आमकां समर्पिता घे बापा वोवोंडोवाय अर्पिता वोडा मोगा वावरामसो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता घे बापा वोवोंडोवाय अर्पिता वोडा मोगा वावरामसो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता समर्पण हे आमचे देवी कृपेन भरचे जेजू संगी भेटोवचे बलिदान ते वर्ते कालवार कुर्सा मरणाचे आमच्या सावांचे समर्पण हे आमचे देवी कृपेन भरचे जेजू संगी भेटोवचे बलिदान ते वर्ते कालवार कुर्सा मरणाचे आमच्या सावांचे घे बापा वोवोंडोवाय अर्पिता वोडा मोगा वावरामसो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता घे बापा वोवोंडोवाय अर्पिता वोडा मोगा वावरामसो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल जिविताचे देणे तोवे आमकां दिले जावं ते तुज्या मोगाचे दुबळ्या धाकट्या मौदे आमी वांटून घेवच्या गंधीरवे सर्व आमचे जिविताचे देणे तोवे आमकां दिले जावं ते तुज्या मोगाचे दुबळ्या धाकट्या मौदे आमी वांटून घेवच्या गंधीरवे सर्व आमचे घे बापा वोवोंडोवाय अर्पिता वोडा मोगा वावरामसो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता घे बापा वोवोंडोवाय अर्पिता वोडा मोगा वावरामसो आज
भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. कोमगाळ बापा आपल्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान जेजून आमकां पवित्र आत्मो घेवंक फावो केलें. त्याच मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आतां वांटो घेवन पवित्र आत्म्यान आमी बरो तुज्या पुता सारकी आमी जावं आनी दिसान दीस चड आमी ताका साक्ष दिवंक पावो. हे तुज्या पुता दुवांचे अत्रेक दयाळपणी शक्ती पावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच सोमी आमचो उंच सर्गार चडलो आनी महिमेवंत जावन तुज्या उजव्याक बसलो आनी बसयलोलो पवित्र आत्मो आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो. देखून देवदूतांच्या सर्व दळबारां सांगाती आतां आनी सदां निरंतरी मनान काळजान आनी तोंडान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तो. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय. पूण सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी घेता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय. पूण सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण जाता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजोतून जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावडतासो गुटू परगटुया. जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही परगटना तुझ्या येड्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेका. बापा, आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये पोव बगेन अवंकार मरेच्या बगेन सुजेतीच्या पतीच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसारार शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, पेटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगतीक ह्या संवसारान वाटसुऱ्या तुज्या पवित्र सभेक बावडतांत आनी प्रिती मोगान तेर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तां मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपूण लबल्यान ती सुभागी. सुम्याक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतसून म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्मसच्या भुरग्यांक आज दोनी रुपांनी हांव पवित्र प्रसाद दिता. तुमी घेता आसतना पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे कालसींत बुडोवन दिता आसतना तो जिबेरच घेवंक, पूण आमकां आतां जिबेर दिवंक थोडे निर्बंध आसात जाल्ल्यान हांव तो तुमच्या हातान दिता बुडोवन. तुमी खंयसर सुकी कूस आसा थंयसर लोव धरून अशेंच धरून तो थंयच रावन घेवन मागीर मुंदरसूचें. स्वादीक भोळ्या ये काळजां दूर भोळ्या स्वागत 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 तुका जेसू बोऱ्या गोळ्या जेसू स्वादीक भोळ्या ये काळजां दूर भोळ्या स्वागत 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 तुका. राया सर्गींच्या आत्म्याती आमच्या प्रकाश तुजो फांक जिणयेच्या पैणार आमच्या भरवशा पातका काडो तीव्र कृपेन तुजे नेट सर्गींची वाटाक कृपेन तुजे नेट सर्गींची वाटाक जेसू बोऱ्या गोळ्या जेसू स्वादीक भोळ्या ये काळजां दूर भोळ्या स्वागत 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 तुका. पोसना तूं आमचो सरवला बोंसो तुजे शिंदावोन येता
श्रेयो सर्वामी तुझ्या हिंडाच्यो पाटलाव तुझो करता काळजान तुका सेवो पवित्र जावता शेता काळजान तुका सेवो पवित्र जावता शेता जेजू बऱ्या गोड्या जेजू स्वादीक बऱ्या ये काळजान दूर बऱ्या स्वागत 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 तुका स्वागत 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 तुका
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जांकां तुवें पवित्र आत्म्यान मागल्याय आनी तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान पोसल्याय ती तुजीं भुरगीं ह्या उत्तम देण्याच्या गटायेन सगळ्या अडकळींचेर जैत व्हरून आपल्या पवित्र जिणेन तुजे सभेक संतोष दिवंक पावो आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रितीमोगाच्या करण्यांनी तुजी सभा प्रितमेचेर वाडत वसो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. देव बाप उजवाडाचो दातार ताणें जेजूच्या सिसांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. सिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर वायट बसमून उडो आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. एकच भावार्थ उसारून परगटूं वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो त्याच भावार्थान तो तुमकां तीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवशान रेखतात ताका रूप रूप बगूंक तुमी पावो. आनी सर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. दायकन बसचे. मगचनो आज आमकां संतोष संभ्रम एका कुशीन क्रिसमसो संभ्रम तर आनी एका कुशीन गवळीक भेट. आमचे मोगाळ कोळी बाप आज आनी फाल्यां आमच्या संगात आसात. अदेक मनदेक दोतोर पिटर पावल सल्डाना मंगळूर दियेसीजेन बावडते लोकांक देवाचो ताळो आनी प्रावा दिसांव 14वो गवळी बाप सावन पापा फ्रांसिसान जुलय 3 तारखेर 2018 वेर विंचलो. सप्टेंबर 15 वेर ताच्या महिमेन कुरपेची स्तुती करूंक म्हणल्या देयकाल मंगळूर दियेसीजेचें सुकाण तांणी हातीन घेतलें. ही जबाबदारी स्विकार कर. कालच्या दिसाक 3 वर्सां संपतात. ह्या संतोशाच्या वक्ता आजार आशिल्ल्या हे सकांच्या आनी फिरगसकारा तर्फेन तुमकां रास रास उल्हास पटयता आनी तुमच्या मिसावाक बरें मागता. गवळी बापाची मोठवी वळख. गवळी बाप मंगळूर दियेसीजेच्या किरण फिरगदेच्या पाजेक कुरीन चलमून किरांतल्या मातयेंत ल्हान व्हड सावन रबेत मायेच्या सावळेंत वाडून जेप्पू सेमिनरींत तरबेती आपणावन तरबेती सोडलेल्या जाग्यारच तरबेत जार सावन रोमांतल्या उर्बानिया विश्वविद्यालयांत दोतोर सनद जोडून त्याच विश्वविद्यालयांत प्राध्यापक जावन आनी आतां मंगळूर दियेसीजेचे गवळीक बाप जावन तुमी सोबचे आमचे वर्तें भाग. मोगाळ गवळी बापानो क्रिस्ताचो वारसो जावच्याक देवान तुमकां विंचला. तुमच्या माथ्यार जबाबदारेचो मुकुट हातांत सेवे दुवारी मुखेलपणाचो दांडो बोटान पवित्र सभेंतय विश्वासीपणाची मोदी हृदयार पंतावनाचो कुरीस आसून बिस्प साहेबाचो उद्दो लाभला तर हे तुमच्या आवय बापायचो भावा भयणीचो आनी सर तुमच्या मोगाच्यांचो मागण्याचो फळ. तुमच्या मुखेलपणाकाल मंगळूर दियेसीज स्पश्ट दिश्टव्या सोवें मेटां काडून आसा. लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक मुखेल्यांक तयार करूंक क्रिस्ती बावडतान कुंडाय आपणावंक आमचे मेतेरपण वाडोवंक सोडोवंक 21 आयोगाच्या गवळीक योजनाक येदोळूच तुमी चालन दिलां. हर एक आयोगाक निर्दिश्ट नदर मिसावंक ध्येय आनी उद्देश दवरून सोम्याची बरी कबार परगट करच्या एक महान तत्वाकाल सरसंगती वेवस्थीत रितीन
नव्या रुपा काडूंक तुमी चिंता पाटयला. ह्या वावरांत आमचोय सांगात बसयत हांव आनी हें येवजण यशस्वी जावं दी म्हूण मागता. हांगासर गवळीक भेट आसा करूंक 2 फावटी आमी मांडावळ केल्ली, पूण पिडे निमते करूंक साध्य जावंक ना. पूण ह्या फावटी वेंचून काडिल्लो दीस खंडीत जावन बरो दीस जेजू बाळकाक समर्पिल्लो दीस, कसलीच अडकळ आमकां जावंक ना. गवळी बापानो, आज तुमी आमच्या सांगाता आसात, होच आमचो वर्तू संतोश. ह्या फिरगेजेक तुमी दिवची पयली भेट. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार 54 जाणां भुरग्यांक तुमी तिरावनेचो सक्रामेंत दिला. तुमकां भुरग्यांच्या वडिलांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तिरावणेचो संस्कार स्विकार केल्ल्या सर भुरग्यांक तशेंच तांच्या वडिलांक उल्हास पाठयता. आज तुमचेर पवित्र आत्म्याची मर पडल्या, तर बावार्थान ती रावूंक बावार्थाची सता हेरांक परगट करूंक तस पवित्र आत्मो तुमकां कुरपेन आनी धैर्यान भरून दी म्हूण मागता. संभ्रमीक मिसान साबेटवणी केल्ल्या सांजुचे कोवेंताचे वडील बाप चार्ल्स सरावो, बाप लॅन्सी लुवीस, बाप रुडॉल्फ पिंटो, बाप जोसेफ सिरिल, तुमकां देव बरें करूं. क्रिस्माची तशेंच गवळीक भेटेची तयारी करूंक मार्गदर्शन दिल्ल्या बिस्पाचे कार्यदर्शी बाप रोहन लोबो, तुमकांय देव बरें करूं. ह्या दोनी दिसाच्या कार्यक्रमाचे मुखेलपण घेतलेल्या उपाध्यक्ष श्री प्रकाश सल्डाना, कार्यदर्शी श्रीमती आयरीन पिंटो, तशेंच विविध जबाबदारी व्यवस्थीत रितीन केल्ल्या गवळीक परिशद सांद्यांचो, मरियाळ लिजन सेक्युलर कामेल, SVP YCS, दोतोन शिकोवच्या शिक्षकांचो, युवजनांचो, आल्तार भुरग्यांचो, तशेंच सरी एका संगतींनी संगात दिल्ल्या दुडवा कुमोक दिल्ल्या सर फिरगजकारांक देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या दिसांनी क्रिस्माच्या भुरग्यांक तरबेती दिल्ल्या भाऊ रोनाल्ड फुर्तादो, श्रीमती स्टेला डिसोजाक, तशेंच सिस्टर लिडविनाक देव बरें करूं. देवस्तुत्याची मांडावळ केल्ल्या खानेक वाडयल्ल्या क्रिस्माच्या भुरग्यांक दिनवास. आज फुलां दिल्ल्या गॉडविन सुषमा रस्किना कुटुंबाक, आल्तार सोबयल्ल्या OSS समुदायाच्या सिस्टरांक देव बरें करूं. देवस्तुतेन भक्तीन वांटो घेवंक सांगात दिल्ल्या गायन मंडळीच्या सांद्यांक पवित्र मिसाचें बलिदान कार्मेल किरण YouTube चॅनलार लाईव्ह प्रसार केल्ल्या बाप स्टीवन लोबो, तशेंच क्लिओन डिसोजा, तुमकां दिनवास. फोटोग्राफी केल्या क्लॅनूट लोबोक देव बरें करूं म्हणटा. आतां मरण पाविल्ल्या फिरगज कुटुंबाच्या संद्या पासून देवाच्या शब्दाची भक्त अकरेचें जाल्या उपरांत अकरेचें गीत जातच गवळी बाप येजक क्रिस्माच्या भुरग्या सांगाता तस्वीरेक मुखार येतले. ताच्या उपरांतली 6:30 जाल्यान मीस जाल्या उपरांत आर्थीक समितीची जमत आसतली. ताचे उपरांत फिरगज गवळीक परिशदेची जमत आसतली. 8 वरार सांजुचे कोवेताची भेट. फाल्यांची मांडावळ 8 वरार फिरगजकारांक शिकोवन, 9 वरार पवित्र येवकरिस्त, 10:15 वरार येजक आनी धर्मिकांच्या वडिलांची जमत, 10:30 वरार संघ संस्थेची जमत, ऑल्टर सर्विस, YCS यूथ, लिजन ऑफ मेरी, OCDS, SVP, कॅटेगिझम टीचर्स, PPC मेंबर्स आनी 10:15 वरार व्हडल्या हॉलांत सांगाता मेळचें. 3 वरार पिडेस्तांची भेट, 3:30 वरार OSS समुदायक भेट, 4 वरार फाल्यां सांजेर सांजुचे वड्याची वड्या समोर व्हडल्या हॉलांत आसतली. आतां मरण पाविल्ल्या फिरगज कुटुंबाच्या संद्या पासून मागण्या विधी. मागणें आराम करच्या पयलें हांव क्रिस्माच्या भुरग्यांक शाबास म्हणटा, कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. दोतोन शिकयलेल्या विगार बापांक, तशेंच सांगात दिल्ल्या सर याजकांक सोय उपकार बावडटा. दोतोन शिकयल्ल्या टिचरांक, ब्रदरांक, तुमकां म्हजे दिनवास. प्रत्येक जाण वडिलांक ह्या भुरग्यांच्या काळजांत तुमी बावार्थ जिवो दवरला आनी सदां नीत त्या बावार्थाक तुमी ईट घालून तांकां पोसून बावार्थ तांणी हेरांक पासारचें बरी करूंक. तुमकां एक काम दिता भुरग्यांनो, तुमी हे दोळ खंडीत जावन नवो सल्लो एक फावटी पुरतो वाचूं ना म्हूण चिंता. देवान सर्गार तावन हें समजोवच्या खातीर पुताकच धाडलो.
आनी आमच्या भाशेंत समजोवच्या खातीर कोंकणींत तर्जुमो जावन 50 वर्सां जालीं. इंग्लिशांत, कन्नडांत, संवसाराच्या खंयच्या भाशेन जाय त्या भाशेन मेळटा देवाचें उतर. तुमी वासी जाय. हें एक तुमचें व्हड मिसांव म्हूण घे जाय. पवित्र पुस्तकाची गूंड जाणवाय आपणाय जाय. देखून तुमची वैयक्तीक एक कॉपी पवित्र नवो सल्लो प्रत्येक जावन घेवन वाचून परत आनी परत वाचून हेरांकी तुमी एक नव्या सल्ल्याची प्रती दिताली म्हणलें एक निर्धार करीत जाय. हांवें एक निर्धार केलो, परच्या पर एकल्या दिलो. हांवें गुवळीक परिशदेक दीस इच्छा सांगलां तुमी ह्या वर्साच्या अखेर भितर कोणा पण एकल्याक एक प्रती दी जाय म्हणून. आमी वाचल्यार आमकां ताचो अर्थ कळल्यार आमकां ताचें मोल कळल्यार मात्र हेरांक एक काणीक जावन आमी दिता. तशें अशें पवित्र पुस्तकाची प्रती हेरांक दिवन तांकां देवाच्या उतराचें प्रेरण तुमी दितल्यात आनी समेचे साक्षी तुमी जातल्यात म्हणलो बरो असो म्हाका आसा. तुमकां शाबास. आतां उबे रावन मरण पावल्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया. आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया काकुळटीच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं तुज्या मोगाचेर आनी अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेवन आमच्या पातकांची माफी आनी आमची बाचावी जोडूंक आशेता. तुज्या पुताचे माये मरयेचे आनी समेस्त भक्तांचे मजती वरवीं आमी परतांव. मरण पावल्या आमच्या फिरगतीच्या गवळ्यांक, धार्मिकांक, भाव भयणींक तुजो शाश्वत सांगत आनी सर्गींचें सुख फावो कर. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमची मागणी आमच्या भावा भयणी पासत भेटोवया. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता लागीं मागया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवानपणाने जिवीत, म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरचो ना. समिया तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलाय. आमच्या भावा भयणीक ससनीक जिवीत दी. तुजे लागीं मागता आयक. आपले पाप रटलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलो. आमच्या भावा भयणीक तुज्या राज्यांत घे. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमच्या भावा भयणीक पवित्र स्नानांत नितळ केली आनी पवित्र तेलान तांचेर मरमरली. तुज्या भाग्यवंतांच्या जम्यांत तांकां एकठांय. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमच्या भावा भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जिवणांत पसली तांकां तुज्या सर्गींच्या जिवणाक बसय. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आज मरणाच्या हांतोळणार आसलेल्या भावार्थांच्या बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान धैर्य दी. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमकांय बऱ्या मरणाची कृपा लाभय. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. सुमयान शिकयल्लें मागणें म्हणया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. प्रार्थुया सुमया तुज्या सेवकांचे आनी सेवकीचे आत्मे पातकांच्या संकलितले सुटय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. पुनर्जिवानपणाच्या महिमेंत तुज्या भक्तां आनी विसणाऱ्या सवें नव्या जिविताक तांणी उटाशें कर. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सोडून उजवाड आमचो फांको तैरानामी बरो परगट्या क्रिस्ता शांती पासत वावरून प्रिती पासत झुजून संत सगळ्यान हाडून जावया साक्ष मोगान. जेजू तो आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुर्पेन सरामी आसो जियेशें कर सदांकाळ. जेजू तूं आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुर्पेन सरामी आसो जियेशें कर सदांकाळ. मोगा आदेश घेवन जेजू परी जावून
आमकां सामी मोडून दिव्या सरलोकाक पेल्या कागार सावून घरचे वोंताक पावून कश्टान सेवा दिवून जियेव्या मोगान जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कुर्पेन सर आमी आसो जियेशें कर सदांकाळ जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कुर्पेन सर आमी आसो जियेशें कर सदांकाळ मोगाळ पुत्रा सोवे हांव परमोरी आशीर्वाद दी आमकां भगवंती बाळ मरिये भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवारण काम सेवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे कृताचे आणि बैठतम्याचे नावे आमेन. क्रिसमसच्या भुरग्यांनी एक सलाय